मंगलम. आजी आमगेलोट्टू यज्ञ मंटपांतू ह्या कार्यक्रमांतू मुख्य पुरोहित जावन भाग घेता आशिल्ले वेदमूर्ती मुकुंद भटमान बेरोळ्ळी आणि वेदमूर्ती अनंत भटमान मुंबई आणि आमगेलोट्टू आसाची तांणी हे यज्ञ मंटपाचे एक कसं एक प्राशस्त्य असा हे यज्ञ मंटपाक हे यज्ञ मंटपाचे कशी बांधल्या हे तुमकां सर्वांक तांगेले तिळसून दिवका म्हणून विनंती करता. आमगेले श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळे जीवोत्तम मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सवाक संकल्प केले तसले हे रामतारक महामंत्राचे दशदिनात्मक महायज्ञांतू हांगा 55 कुंड रचन केले. एक प्रधान कुंड महाकुंड म्हळ्यार अनेक लोकांक कोण कोण एक प्रत्यक्ष परोक्ष अथवा जप केलेले ते बद्दल एक हवनाज बद्दल एक प्रधान कुंड तदनंतर 54 यज्ञकुंड पुरा कुंड एकन म्हळ्यार कशें म्हळ्यार चतुरस्रम विधीयते म्हणून सांगलें. चतुरस्र कुंड एक विष्णू यागाक म्हण अथवा एक मनुष्य आले सर्व आपत्ती निवृत्तीक आणि सर्व मनोभिष्ट सिद्धी करच्याक एक चतुरस्र कुंड बी एक विशेष जावन सांगिल्लें आसा. तसले एक चतुरस्र कुंड युक्त हांगा हे पुरा 54 यज्ञकुंडाची रचना आणि तशीच ती कलश स्थापनादी करच्याक तक एक पीठ रचना आनीक प्रत्येक कुंड चच्चौकानच आसा म्हळ्यार 12 फुटाचे एक एक उपकुंड तशी प्रधान कुंड तशी अशी एक प्रत्येक कुंडाची रचना सुव्यवस्थित म्हळ्यार एक शास्त्र नियमानुसार कसं सांगल्या त्या प्रमाणाचेर यज्ञकुंडाची रचना आणि पराक तशी यजमान प्रत्येक कुंडाक सपत्नीक जावन एक जपकेंद्राचे यजमान तशींच हांगा अनेक तरे सेवा केले तसले यजमान वर्गांक प्रधान कुंड एक विशेष अशी सर्व प्रत्येक कुंडांतूची हवन करचे बद्दल पुरा व्यवस्थित रीती आम्हाला एक मनांतून इच्छे प्रमाणे तांगेल मार्गदर्शन घेवन प्रत्येकाक तांगेल मार्गदर्शन आशीर्वाद घेवन सर्व हे कुटुंब एक कुंडाची रचना की यज्ञ मंडपाची रचना घडील आसा. रामनाम जपयज्ञ चलतसले पुण्यभूमी कुशावती तटार आशिल्ले हे एक यज्ञकुंडांत आसाची. हे यज्ञकुंड बांदका जाल्यार सुमार एक करसेवकांना रामसेवकांना हे एक यज्ञ मंटपाचे तयारींत भाग घेतिल्लो आसा. हे यज्ञ मंटप कशें बांदले कितले एक करसेवकाले हांतू हातभार लागले आनी हे कशी तयार जाले हे आमकां आजी सांगचे खातीर गुंडबाळाचे देविदास भटमाम गजानन भटमाम होन्नावरचे उमेश कामत तशी गुंडबाळाचे अरुण कामत आनी होन्नावरचे दिब्बणगलचे रामदेव शानबाग हांणी आमगे लोटासाचे हांगा 55 कुंड आसा म्हूण आमी आयकल्ले. 55 कुंड म्हळ्यार एक प्रधान कुंड आनी 54 कुंड. हे हाजेचे रूपरेषा कशी प्रारंभ जाले आनी कशें तुमकां स्वाम्यान एक आज्ञा केले कशी बांदका कसं न्हय ताजेच बद्दल एक आमगेले विक्षकाक सांगता. हे म्हळ्यार जाल्यार स्वाम्यानाची प्लॅनिंग काडिल्ले ताजे प्रकार आमी बांदचे कसं नाही तुमगेले आनी कसं नाही एडजस्टमेंट कसं ना स्वाम्यान कशी एक प्लॅनिंग काडिल्ले त्या प्रकार बांदत वचका आनी ची आमी हाजी पयलीं फस्ट कसं केलें की म्हळ्यार विक्रम भटमालो एक अध्यक्षतेन तूं आनी ची आमगेले होन्नावरचे राम मंदिराचे अध्यक्ष नरेंद्र कामत तांगेले एक मुखंडत्व ताजेर आमी होन्नावर पंचग्रामाक म्हळ्यार स्वाम्यान म्हळ्यार एकय हे गांवाक म्हूण दिली ना होन्नावर पंचग्रामाक हे यज्ञ मंडपा जबाबदार दिल्ले म्हळ्यार होन्नावरचे 16 सेंटर आसा राम जपाचे ते 16 सेंटराक स्वाम्यान यज्ञ मंडप करचे एक म्हळ्यार आमकां होरेकाणेक म्हूण कसं दिलें ना स्वाम्यान यज्ञ मंडप आमकां एक योग दिलो स्वाम्यान आमगेलें नशीब म्हळ्यार आमी एक आज म्हळ्यार डेमोलिशन धरून आमी एक येता आशिल्ले वयल्यान आमकां एक आज हे महायागाचे बरें एक काम करच्याक स्वाम्यान अवकाश दिलो. ते यज्ञ मंडप आमी हें केलें तांगेले अध्यक्ष तेन्ना आमी उट्टू गांवच्या पळोवन घेवन मिटींग करून घेवन तेच प्रकार उट्टू लोकांनाची राम मंदिरांत मिटींग केलें आनी उट्टू लोकांना येता म्हणून घेवन एक हें दिलें म्हळ्यार एक आश्वासन दिलें उट्टू लोकांना ताका जाव कशें मटेरियल आमी तयार करून दिताची ताजे प्रकार आमी एक एक गांवच्यान एक हें करचें म्हणून आमी डिवायड केलें ते आमी गजानन भटमाम आमगेले ताजें एक हें केलें ताणें तो सांगतालो तुमकां मुखार वयलें. आतां हे एक यज्ञ मंडप बांदच्याक कसले एक मटेरियल्स जाय पडले ते कशी प्रोक्यूर केल्यांनी आनी कशें हे म्हळ्यार हे यज्ञ मंडप अशी आर्टिफिशियली कसं न्हय तूं
खंयचे एक कॉन्क्रीट जावं पिल्लर जावं हे कसाने घान केलें ना नॅचरली अवेलेबल कसं मटेरियल्स आसाची ते यूज करून एक आमगेल्या शास्त्रांत कशी एक सांगिल्लें आसा ताजे प्रमाणे हे यज्ञ मंटप आमगेले होन्नावर पंचग्राम हे सर्व रामसेवकान मेळून केल्लो आसा. आतां हे यज्ञ मंटपाक कसं वापरले आनी कितले प्रमाणार ते वापरले ते आमगेले गजानन भटमामान सांगता म्हणून विचार घेता. स्टार्टिंग आमी 9 तारीखिक मिटींग आपेल्ले ಒಂಬತ್ತು 11 10 जाणां मठांतू तान 16 सेंटराचे दिल्ले 16 सेंटरांतल्यान ಒಟ್ಟು गांवतल्यान लोक आयिल्ले तांतूल्यान बळकूर इडगुंजी मोलकोड कोडाणी त्या सेक्शन लोकांक एक हे दिलेले कोडाणी बळकूर इडगुंजी मोलकोड कोडले मने मण्णिगे हांकां दब्बी करचे एक सेक्शन दिले तांतू 20,000 फूट दब्बी लागता म्हणून अंदाज केल्लो ताजे प्रकार तांणी कोण दिले. आनी जंबोळी आरोळी हुडगोड गुणबाळा हिरेबैल कोटेबैल चिकनकोड बेरोळ्ळी कडेळ्ळा हांगच्या लोकांक पपळा माड्डी म्हळ्यार खांबी करची जबाबदारी दिली. आनी सुलगोड मुडकणी संवशी गेरसप्पा ह्या लोकांक म्हळ्यार ताजे पकास करचेक जबाबदारी दिली. आनी येळें हें ते ओटू करचेक चिकनकोडच्या लोकांक जबाबदार दिली. तशें न्हू आमी 9 तारीख मिटींग आपेल तें तांकां सांगिल्लें की म्हळ्यार आमकां 15 तारीखी भितर मटेरियल रेडी जावका म्हणून सांगिल्लें. तांणी आमकां 13 तारीखी भितर मटेरियल रेडी करून दिलें. तशें न्हू आमी सादारण 15 तारीखी नंतर लोडिंग सुरू केलें. लोडिंग जबाबदारी उमेश कामत श्रीनिवास कामत हांकां दिलेली जबाबदारी. तांणी तांगेले सॉल्ट एरा गाडीन तांणी आमकां लोड करून दिले. सादारण एक 4 ते 5 लोड पपळा माडी दब्बे आनी ताजे पकाशे येळे इतले आमी एक पटी हाडले. ताजे नंतर हांगा करसेवकान काम केलें पंचग्रामा लोकांना. ताजे नंतर आमकां ताळी मॉडेल जावंक आशिल्लें. ताळी मॉडेल आमकां जनकटकर लोकांचे तो माधव गोविंद प्रभू म्हूण ताणें ताका बीन आरोग्य समस्या आसली तर की ताणें आमकां थंयची ताळी मॉडेलाक टोटल जबाबदारी ताणें घेवन लोडिंग करून आमकां हांगा पावोवचे वेवस्थ केले. सादारण 425 वज्जी ताळी मॉडेल लागले आमकां हातूं. हाजे बरशी संकल्प मंटप म्हणून 60/40 केलो आमी. स्वाम्यान अशी प्रधान यज्ञ मंटपाची अशी अळती घालून दिली की म्हळ्यार आनी हातूं 1 फूट आयल्यान पेल्यान करता तशें नाशिल्लें आमी. प्रधान कुंड 21/21 आनी भायल 54 कुंडाक 100x100 ಒಟ್ಟು ಗಣಪತಿ ಅಂಕಡೆचे ताजे भायर 6x6 एक पॅसेज सुत्तू म्हळ्यार 121/121 आयला हो टोटल. तांतू 54 कुंड हें आनी प्रधान कुंड एक ಒಟ್ಟು 55 कुंड आयल्याची. सावन इतले कार्यक्रम करता जाल्यार आमकां पयलीं आमी 5.5 दीस भितर जाता म्हणलें केले आमी जाल्यार आमकां पावसाची थोडशे तोंदरे जावन आमकां ते डिले जाले. एक 10 दीस एक्स्ट्रा गेले आमकां. तानंतर ताळी मॉडेल घालचे आमकां 6 दीस गेले. संकल्प मंटप करचे 2 दीस गेले. ಒಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ 24ರಿಂದ 27 ದಿವಸ ಹಂಗೆ काम करचे पडलें आमकां. ताजे नंतर आमी ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ करता जाल्यार आमकां 800ರಿಂದ 900 पपळा माडी लागले आमकां. 900 पपळा माडी लागले. साधारण फिटा लेखान गेल्यार 21ರಿಂದ 22,000 फूट पपळा माडी लागले ಅಂತೂ. तांतू दब्बी उरो पकाश उरो येळे उरो खांबी उरो ಒಟ್ಟು आयले तांतू. साधारण करसेवक लोकांना साधारणिंद 600ರಿಂದ 700 करसेवक लागले ಅಂತೂ. तांतू आमकां एक 100 लेबर लागल्याची. ಒಟ್ಟು 700 करसेवक लागल्याचे आमकां ಅಂತೂ. साधारण 24ರಿಂದ 27 दिवस ಅಂತೂ आमी केले. तांतू न्याल करची 2 प्रधान कुंडा खांबीपूरचे ಒಟ್ಟು केले. ಅಂತೂ जंबोळीचे आनी वसंत नायक आनी तागेले चल्लो विनोद नायक आनी जलवळकरकीचे बाळण्णा आनी जनकटकर भैरवण्णा आनी तांणी ಒಟ್ಟು वयर चोवन काम केलें वेंकटेशणान आनी मस्त लोकांनी काम केलें ಅಂತೂ. ಒಟ್ಟು आमगे समाजाचे पंचग्रामाचे आनी होन्नावर सेंटराचे मॅक्झिमम लोकांनी काम केलें आनी देखून हय स्वाम्यान आमकां ताजे रूपरेश अशी दिली की म्हळ्यार स्वाम्यान तेजे फोटो काडून वॉट्सअपांत तुगेले मोबायलांत घाल्यार ते झूम केल्यार कळटा की ताजी अळती कशी घाल्ली म्हणून दिल्ली आमकां. प्रधान कुंडांतल्यान एक्झॅक्ट 7.5 फुटाक एक खांब्या लायन येत म्हणून घाल्ली. करेक्ट 7.5 फुटाकच ती खांब्या लायन आयले. स्वाम्यान घालून दिल्ली कसं डिझायन आसा ताजे प्रकार खांब्या लायची. आनी तांतू तांणी डिझायन अशी दिली की म्हळ्यार त्या डिझायना प्रकारय काम केलें देखून
खंय अडतट आनी कोणाला विचारचें पडील ना. किरण तेलंगान फर्स्ट आमकां हाजे डिझायन घालून दिले आनी खांबी खंय खंय येता म्हूण ताणें घालून दिल्ले आमकां. इंजिनियर आशिल्लो तो मार्कींग ताणें करून दिल्लें. त्यानंतर फोंड काडले. त्यानंतर फोंड काडल्या नंतर पावसाचे जाल्यार आमकां तोंदरी जाली तरकीची रामदेवाल अनुग्रहान स्वाम्याल अनुग्रहान आमकां इतलें चंद रितीन जालें की म्हळ्यार आमी हाजे अंदाजू केलो ना हो अशें जातलो अशें करतलो. पयलीं प्लॅन घाल्यार करच्या जात की ना म्हूण आमकां अनुमान येता आशिल्लो. करत करत गेले नंतर प्लॅन बी मेळ्ळे. देवा दयेन जालें. आमी आमगेले जीव मानात तसो केलेलो ना. मुखार करचें मेळटा की ना म्हूण बी आमकां कळना. जाल्यार हे मेळिल्लें प्रथम आनीक आमकां अध्यक्ष म्हळ्यार अत्यंत आश्चर्य म्हळ्यार आमगेले जात म्हूण बी लेखिल्लो ना आमी. जायना फुडें कळलें की म्हळ्यार आमकां इतलो लोड आसवो म्हूण आमकां कळनाशिल्लें. इपत्तोंदू बाय इपत्तोंदाचें प्रधान कुंडाचें काम मात्र केलें आमी. जाल्यार इतलो लोड केलेलो नाशिल्लो. जाल्यार 2020 17/12/2020 म्हालगड स्वाम्यान आमकां एक फपळा माड्डीचें आनी दब्बी धान दिवचें आमकां एक सांगिल्लें. तेन्ना आमी धान दिलेले तेन्ना ताणें आमकां रायस बी धाडले ताजे बदल. कित्याक की म्हळ्यार ते मटेरियल आमी श्रीराम मंटप की उपयोगीಸಲಾಗಿದೆ म्हूण सांगून एक रायस धाडिल्ले आमकां. ते रायस बी आमगेले आसा आनीकाची. तेन्ना ते केलेले देखून आमकां हें यज्ञ मंटपांची योग आयले की कोणी म्हूण दिसता आमकां. तशें आमी ते देवाक आनी स्वाम्याक दोनी अर्पण करत मागीर 2 उतर बंद करता. भट मामान आतां तुमकां सर्व डिटेल म्हळ्यार फ्रॉम स्क्रॅच हे एक यज्ञ मंडप कशें तयार जालें म्हूण तुमकां विवरण दिल्लें आसा. आतां तांणी सांगलें की हाका सुमार करसेवक आनी हे मटिरियल्स हाडच्याक ट्रान्सपोर्टेशनाचें एक मस्त एक मेजर की रोल आसा. त्या ट्रान्सपोर्टेशनाची संपूर्ण जबाबदारी आमगेले होन्नावरचे उमेश कामत तांणी पळोवंक घेतिल्लो आसा. ते ट्रान्सपोर्टेशनाचे हातूंत तुमी कशी एक तातूंत कसं न्हय चॅलेंजीस कसो आशिल्ले तितलो वर्कर्साक आपूण आनी तितलो लोड करून न्हू परतगाळी हाडका दिवसा एक कितले ट्रान्सपोर्टेशनाक तुमी देखरेख घेता आशिल्ले ते एक सांग. आमकां ते यज्ञ मंडपाचे जबाबदारी दितना विक्रम भट पयलीं सांगिल्लें आमकां एक ट्रान्सपोर्टेशन जबाबदारी म्हाका घेवका म्हणून. ताचे प्रकार हांव घेतिल्लो आसा. जाल्यार ट्रान्सपोर्टेशन आमकां हांगा थंयच्यान हांगा काडच्याक त्रास जाता म्हण लेखील नाशिल्ले. जाल्यार बी थोडे त्रास जाले म्हळ्यार काय ना गेटाक आनी प्रॉब्लम आशिल्ले. आमगेले ऑल इंडिया परमीट उरना. गोवा स्टेट अदर जाता आनी कितलो लोड धरता एकान बी आमकां आयडिया नाशिल्लें. आनी इतलें मटेरियल कशें हाडचें म्हणून बी आमकां कसं एक ताजे बद्दल माहीत नाशिल्लें. त्यामुळे ते लोडिंग दुसरो उरता आमगेलें ट्रान्सपोर्टेशन दुसरो उरता. जाल्यार बी ते हाचे प्रकार आमी गेरसपान गेरसपा जनकडकल त्या नंतर बळकूर आमकां ही लोडिंग बी तोंद नाशी. थंयचे करसेवक लोक नामसेवक लोकांना कंदील आसा. एक बी लोडिंगांत आमकां प्रॉब्लम जालें ना. इतलें चंद लोडिंग कंदिल्लें की म्हळ्यार टोटल म्हळ्यार एक वयर चण वयर ते बॉडी लेवला बी चण घेवन तांणी बांदून दिल्लो आसा. म्हळ्यार उट्टू आमगेले लेबर्स कोणें नाशिल्ले तातूंत. उट्टू करसेवक आमगेले हळ्ळीचे गुणबाळांतू गेरसपान जावं त्या बळकूर चिकन कोडान जावं बळकुरान जावं तांणी लोडिंग करून दिलें. ताजे प्रकार आमकां एक कसलें त्रास जालें ना. एक जाल्यार आमकां एक गाडी मात मस्त जावंक जाली. आमकां इतलो लोडिंग इतलो लोड भरता इतलो लॉरी जावंक आमकां कळनाशिल्लें. ताजे प्रकार आमी हांगा पावयल्लें आसा. तें सेंटर माड्डी ऑलमोस्ट एक 28 to 30 फीट आसा. सो तितलो हायट बांदच्याक चडच्याक बेगीन त्रास जाता आशिल्लो. सो कशी करचें म्हणून अशी विचार करता आसतना एक आमगेले गोंयचे गोविंद भट इलेक्ट्रीक AWE तांणी तांगेले एक स्ट्रीट लायटाक घालची एक गाड हाडली तांणी एक क्रेन. सो तांगेले एक रिक्वेस्ट करून तांणी तांगेले एक सहाय्यान आमी तां यूज करून एक 30 फीट हायट एक आमगेले 2 लेबर्स आनी आमगेले वॉलंटियर्स. सो तांगेले हेल्पान एक 30 फीट हायटार ते बंच तशी एक जेव्हा ताळी म्हटलं घालच्याक जेव्हा एक वयरी दब्बे बांदच्याक हेल्प जालें आमकां. सो तांकां एक आमी धन्यवादान आमी सांगता हांगच्यान. आनी तुमी सांगिल्ले तुल्यान आनीक पॉयंट मेन्शन केल्ले अरुण मामान की स्वाम्यान ऑक्टोबर 24 तारीखेक हे एक यज्ञ मंडप तयार करचे खातीर तुमकां एक प्रशस्त मुहूर्त काडिल्लो. आनी ताजे निमित्त इतलो चंद हे यज्ञ मंडप रामदेवाले वीर विठ्ठलाले तशें स्वाम्याले आशिर्वादान इतलो चंड एक इतले एक व्हड यज्ञ मंडप तयार जावन ते 550 कोटी रामनाम जपाचे एक मंगल त्याची 550 कोटीचे रामनाम जपाचे एक रामनाम जपयज्ञ
आज हांगा जाता आसा. हाका सर्व कारणीभूत जाल्ले हांगा राबिल्ले सर्व रामसेवकांक तशीच तांकां हातभार लायिल्ले सर्व करसेवकांक आमी धन्यवाद सांगता आसाची. जय श्रीराम.